Welcome back. Vijay Pai Khote, who had recently resigned as a BJP MLA for denying ticket to him, now claims that he has not resigned. BJP leader Sanjay Bandekar also claims that he along with Vijay will back Tavadkar in the poll campaign. Congress candidate Isidore Fernandes is annoyed with the rumors being spread against him. Have a look at the political happenings in Konkan. BJP member Sanjay Bandekar says party is getting a good response for campaign in Konkan. Bandekar said that he along with Vijay Pai Khote would support Ramesh Tavadkar for assembly election. आम्ही काँग्रेसला रिजाइन जावन बीजेपी प्रचाराक भोंवता लोकांलो रिस्पॉन्स बरो आहा सगळे कडेन आनी हांव जो रिजाइन जालो काँग्रेस पार्टीची तिकेट इश्यू जावचे पयलीं हांव रिजाइन जालो जर विजय शक्ती बांदेकर शक्ती आनी इतर शक्ती जे सोशल वर्कर शक्ती अनेक जे यूथ आहा तेमची शक्ती बीजेपी पार्टीचे वर्कर्स तेमची शक्ती ही जर एक जावन जायत म्हाका जाल्यार दिसना इतली मतां तो लीड येत म्हणटो विजय संजय एक जावन तवडकरा बरोबर त्या बरोबर घेवन आमी काम करताले तेगे कितें चुकलें जाल्यार आमी ताका दाखयतले कितें हांव सिनियर पुलीस कितले वर्सांचो मंत्री आसलो तेका एक्सपिरियन्स आहा विजय pai khote. BJP leader Manohar Parrikar met the supporters of Vijay Pai Khote at Konkan. Khote denied that he had approached Congress leaders for joining the Congress party. Vijay says he has not resigned from BJP. पण विजय हो शेवटपर्यंत केन्ना फुटलो ना लास्ट पर्यंत फुटलो ना विजय एखाद्या काँग्रेसीच्या लोकां मेरेन वतालो कित्याक ह्या मतदारसंघाक 8 वर्सां जाली विरोध आहा म्हज्या भुरग्यांक काम जायनाशिल्लें कितलेशे भुरग्यांक बेकार आहा खूब लोक बेकार आहा आमचो आनी तांचे जर काम जावपा जाय जाल्यार ती कोलांची रास ही घराड्यान भितर पडली आहा ती हांव आमदार म्हणून उशा घालून दवरून न्हिदपाक शकना ती हांवें कोणा कडेन तरी व्हरोन दिवपा जाय खंयच्याय तरी ऑफिसार हेजे कडेन मंत्र्या कडेन ती हांवें व्हरून दिवपा जाय आनी ती जर व्हरून दिली जाल्यार एक फावटी दिली आनी भायर सरलो म्हळ्यार तो मंत्री तुवें काम करना 4 गोश्टी ताजे म्हऱ्यान उलोवचे पडटा म्हाका दुसऱ्या पक्षाची तिकेट मेळपा लागून हांवें प्रयत्न केलो ना कोण तरी तिसरो मनीस प्रयत्न करतालो म्हाका तिकेट मेळपाक कित्याक तांकां खबर आसलें की म्हाका तिकेट मेळ्ळी जाल्यार हांगा सीट जिखता म्हणून आनी म्हणून त्यो प्रयत्न करतालो हांवें प्रयत्न केलो ना तांगे प्रयत्न असफल जाल्ले आहा हांवें आमदारकीचो राजिनामो दिला पक्षाचो राजिनामो जो आसा हांवें दिलो ना. Congress candidate from Konkan, Isidore Fernandes claims that some people are spreading rumors against him. He said that people should not call him a gunda as police have not registered any offence against him. Vishwajit Rane was also present for the meeting. I थोडे जाण माझ्या कुशीन चल्ले आनी प्रोपेगंड करता कितें इजदाराक हाडीत जाल्यार गुंडागिरी जातली सो हेजेर तांकां हेज्या भायर हें कडेन कांयच उलोवपाक ना म्हाजे एगेन्स्ट एक खरें पॉलिटिशियन जालें जाल्यार कोणी बरें पॉलिटिशियन जालें जाल्यार खंयच्याय एक कॅन्डिडेटाचेर कितें उलयता अरे बाबा ते कडेन काम जावचें ना तेणें पॉलिसी करूंक जावचें ना मतदारसंघ तो इम्प्रूव करूंक जावचें ना अशें उलया गुंडा म्हण नाका म्हाका. Our reporter Babesh Borkar from Konkan. The agitated residents of Sarauli demolished an alleged illegal way leading through their farms on Sunday. They claim that this illegal pathway leads to a farmhouse which is also illegal and houses antisocial elements. They are annoyed as the concerned authorities have failed to act upon. Locals of Sarauli unitedly demolished a pathway leading to a farmhouse on Sunday, claiming it is illegal. The agitated farmers claim that the pathway had spoiled their farms. तुम्ही काय सांगला रोड करताना आम काय सांगला ना रोड करत म्हणून तो मुखार गेलो तो कोण केला कितें रोड केलो तो कोण केला तुम्ही वळखना. Locals claim that illegal activities are going on at the farmhouse. They also complain that the panchayat has failed to take any action. Illegal activities जाताय रोड तेणे सारको रोड कोताय ते पासून ता हेज रोड कोण दोलो हा शेतामध्ये कोण ते कन्सर्न दिला पंचायतान ते कितकोन परमिशन दिला लायटी हाम मालो हाय लायटी हांब्यांक तेंका कितकोन मुय परमिशन मेळा कितकोन दिला ऑन व्हॉट बेसिस दे हॅव गिवन दॅट वी वॉन्ट टू नो. पंचायतान इतली कंप्लेन दिलो आसतना पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिलो आसतना कांयच तेंचे एक्शन गेलो ना आनी सगळे आमकां मागीर एक मुळू येता ह्युमन टेंडन्सी की हँड इन ग्लाव सगळें चलत एश म्हूण ही आमगेली एलिगेशन. A reporter from Sarauli, Savio Dias. Goa Bachao Abhiyan is preparing a demand chart for the voters. Abhiyan held a discussion on various issues like regional plan, agriculture, industries and employment in Panji on Sunday.
आज जे डिस्कशन जाला तेचे आमी सगळे सजेशन्स घालतली आनी ह्या इलेक्शनान लोकांनी कितें मागचें कितें हें आमी जाहीर करतली कारण जेन्ना आमी एक आमदारा कडेन हो आमचो विजन हे गोंयकारांक हें आमकां जाय जे मेरेन आमी हें मांडना ते आपणाक जाय तशें करतले सो आमचे कितें डिमांड आसा ते आमी तांचे मुखार मारपा जाय लागीं साब आयचे जे चर्चेन जे कितें आयला ते आमी 2-3 दिसां भितर आमी घालून आमी जाहीर करतले. GBA convener Sabina Martins feels that Comunidad land should not be marketable and should be given to villages. She says chairmen of corporations must be professionals and not the elected representatives. लँड आमी सांबाळपाक जाय आनी कायदो असो आसपाक जाय की जे कम्युनिटी लँड आसा कम्युनिटी लँड आसा ते विलेजा खातीर वापरपाक जाय आनी तो आमी विकपाक जायना. सगळे जे कॉर्पोरेशन्स आसा ते कॉर्पोरेशनाचे चेअरपर्सन्स जे आसा ते आमदार जावचे न्ही कित्याक जेन्ना आमदार जाता तेन्ना ते पॉलिटिकल इंट्रस्ट येता आनी जे पॉलिटिकली तांकां फायद्याक पडटा जंय तांकां कितें मेळटा तांचे खातीर प्रोग्राम्स करता. कॉर्पोरेशनाचे हेड प्रोफेशनल्स आसपाक जाय ते आपलें काम बरे तरेन करपाक जाय आनी जे कॉर्पोरेशनाचे जे काम आसा ते फुडें व्हरपाक जाय. Sabina Martins also informed that GBA would demand consideration of corrections by the Gram Sabhas and village groups in the Regional Plan 2021. Our reporter Devidas Kamli with video journalist Anil Sanadi. And now a look at the other political events in the state. Pedne candidate of Congress Babu Asgaonkar addressed a public meeting in his constituency. Speaker Pratap Singh Rane, CM Digambar Kamath, senior Congress leader Sudhakar Reddy and huge supporters of Babu were present at the meet. एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर हांव प्रयत्न करतलो जॉब बेकारी ही नस जावपा खातीर प्रयत्न करतलो चडांत चड लोकां कारण हे लोक म्हाजे ज्या लोकांनी म्हाका मुखार हाडला वयर हाडला त्यांचो हांव केन्नाच धोको दिवचो ना. महिलांना जर पुढे यायचं असेल आणि महिलांना समान दर्जा द्यायचा असेल तर हे एकमेव असं शास्त्र आहे की महिलांना होता येईल तेवढं त्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. काँग्रेसच्या हातात कोणाच्या पोटार मारला ना आणि म्हणून जो हात व सदा तुमचा हात धरून मुखार वचपाक सोदता. गांधी फैमिली में भी जी है इसलिए जी में ग्रोथ है जी में गांधी फैमिली है जी में गोवा है. गोवा की तरक्की आने वाला दिनों में इसको सिंगापुर बनाने के लिए और भी बढ़िया से बढ़िया गोवा का विकास और तरक्की के लिए इस इलेक्शन में कांग्रेस को साथ दीजिए. Independent candidate of Kurtori Raju Iyer inaugurated his office in Kurtori. He later addressed the press. Being an independent candidate, people have an issue mostly related to ground reality. And I'm a ground person who is from the grassroots level, who knows all the difficulties of the people. And that is the reason people have chosen me. Trinamool Congress candidate from Bicholi, Pandurang Raut, inaugurated its office in Bicholi. Mandra candidate of TMC Samir Sargaonkar was also present for the inauguration. Raut later addressed his supporters. बरेच पक्ष बदलले कोणाची वाईट करून ना सगळ्यांनी बरेच केले आणि बऱ्याचसाठी पक्ष बदलले. Bureau Report, Prudent Media. Let's take a short break. Stay tuned.